गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर खूप दिसान आयज व्हिडिओ जसं पण परत स्टार्ट करता. खूप दिसान इन सेन्स एक 3 ते 4 दीस जाले आसतले तुमच्या मेरेन व्हिडिओ जे आसा पळय ते पावलेच ना. तर 4 दिसान सुमार आयज व्हिडिओ जो आसा पळय तो परत स्टार्ट करता. सो आतां अशें न्ही मदीं मदीं अशें जायत रावतलें की जेन्ना पळय जिवाक बरें दिसना पळय न्हू, जावं जेन्ना अशें करून शेड्यूल जो आसा पळय तो बिजी वतलो पळय, तेन्ना व्हिडियोज जे आसा पळय न्हू ते मातशे येवचे ना. म्हटल्यार कशें आतां खंयी भायर सरलेले आसतले जावं हेल्थ जेन्ना वयर सकयल जाता पळय तेन्ना अशें करून व्हिडियोज जे आसा पळय ते येवचे ना. सो तेकाच लागून हेल्थाचेच इशूक लागून न्ही 3-4 दीस व्हिडियोज जे आसा पळय ते येयलेच ना. तर म्हटल्यार आयज मातशें बरें दिसता. सो म्हटल्यार आयज व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करुया अशें म्हण. तर आयज आसा ट्यूजडे, मंगळार आयज. आनी आतां न्ही सकाळची 10 जाल्या, एक्झॅक्ट 10 जाल्ली आसा. आनी म्हटलें चल आयज सकाळ सकाळ फुडेंच व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करुया अशें म्हण. आतां सकाळ सकाळ फुडेंच व्हिडिओ स्टार्ट करपाचें कारण म्हटल्यार आमगे सकाळ सकाळ फुडेंच काम जें आसा पळय न्हू तें स्टार्ट जाल्लें आसा. अशें म्हणून म्हटलें चल रुटीन व्हिडिओ म्हाजो न्ही आतां रुटीन जें कितें आसता तें शेअर करतलें. सो रुटीन सकाळ फुडें स्टार्ट जाल्लें आसा म्हणटा सकाळ फुडेंच व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करुया अशें म्हण. सकाळचो ब्रेकफास्ट जावं मॉर्निंग रिलेटेड जें कितें काम आसता पळय न्हू, धुवप पुसप सगळें झाडप बिडप तें सगळें जाल्लें आसा. ब्रेकफास्ट जालो, आयदनां जालीं. आनीक आयज न्ही पावस ना, वारो आसा. सो पावस ना म्हणून हांव म्हणपाक लागलें आपूण भायर मातशें थोडेंशें काम करता अशें म्हणून. सो म्हटलें चल तो काम करता शूट करुया अशें म्हणून. आतां हांव काय भायर वचून काम करपाना. आनी तुमकां पयलीं सावन खबर आसा भायलें काम जें आसा पळय तें म्हाजें ना, होच करता अशें. सो आतां तर म्हटल्यार कशें खबर आसा, पयलीं तरी एक अशें तुमकां जेन्ना तुमी म्हणटालीं पळय हय तोच काम करता, तूं काम करना भायलें काय म्हणून, जस्ट हांव वयर सकयल अशें थोडेशें हेल्प करतालें तेन्ना हांव सांगता म्हाका धुल्लाची एलर्जी आसा अशें. सो आतां तर धुल्ल ना कित्याक पावस पडटा सगळो रेबो जावन आसा. बट स्टील आतां म्हाजें कंडिशन ना भायर वचून काम करपाचें. सो ताका लागून हांव आनी काम करपाक गेलें ना. जस्ट थोडेशे कपडे राती मशीन लायिल्लें ते सुकपाक घातले. हो वावर जो आसा पळय न्हू कपड्यांचो तो म्हाजो मोठो आरतीन परतून सुकोवपाक जाय. अशेंच घालून दवरलें सुकतकीर काडटलें अशें म्हणलें न्ही कपडे कशेंच सुकना. ते 4 फावटी परतुपाक जाय. दिसाक 2 ते 3 फावट तर ते हांव आरतून परतून घालता. सो तेजेर सुकता. आनी भायर वारो असो मारता. हा झाड बँड जालें. असलो वारो मारतना आमच्या भितर जी झाडां आसा पळय न्हू ती झाडां बी अशी करून सगळीं बँड जाता. हे पळय ही सगळीं झाडां जी आसा ती. सो दाखयता तुमकां भायलो वेदर आनी आमचें जें कितें भायर काम चालू आसा पळय तें दोनी. कॉल करता ना. सो हांगासर न्ही आमचें न्ही हेजें क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें चालू आसा. सो अशें न्ही ह्या सायडीच्यान सगळें उदक जें आसा पळय तें व्हांवून येता पळय रे. आनी तेका न्ही ही सगळीं झाडां जाता मागीर अशें करून हांगा सगळें अशें करून उदकाच्या वाटेक ही झाडां मागीर उदक बी वचना. म्हणजे सगळें दारांक बुरशें बी दिसता न्ही अशें म्हणून क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें सकाळ फुडेंच जळार रे. हां ती तांबडी हेजी स्टिमाची आसा ती. सो तेंच न्ही सगळें क्लिनिंगाचें काम. आनी आयज न्ही पावस ना, मातसो उजवाड असो आसा. बट वारो असलो मारता, वारो भरपूर मारता. सो दारान बी सगळें फाटल्या दिसान निवळ जाल्लें पळय मातशें बुरशें जालां. आतां मातशें न्ही खुबूच बुरशें जालां. फाटल्या दिसांनी मातशें 1-2 दीस वत येयल्लें सगळें शेळो बी गेल्लो. आतां कंटिन्यू पावस पडटा. आनी मेन म्हळ्यार कितें जाता जाणा, हे तुमकां बारीक बारीक व्हायट कलर दिसता पळय ही सगळीं न्ही सायलाची फुलां. सो तो निबराल तेंगे सायल आसा पानाचेर. सो तेजी ती फुलां न्ही येवन पडटात. सो तेजेर तेन्ना आनी शेळो जाता सगळो. कितलेंय सान मार कितेंय कर परत पडटा. आनी मेन म्हणल्यार कितें सान मारल्यार सान्नीचेर ती वचपय ना. सो हें सगळें आंगण अशें जालां. आतां तें येन्ना धुवन करून कांय उपयोग ना. जितलें धुयता पळय न्हू तितलो परत शेळो जो आसा पळय न्हू तो जायत रावता. कितलेंय घासलें जाता तरी बरेंच एक 8 दीस बी वत येता पळय तशें वत येयलें न्ही जाल्यार बरें जाता.
सो हो म्हणपा लागलो आयज मातसो पावस ना न्ही, निवळ करता अशें म्हणून. वारो पण कसो मारता तो. भरपूर वारो सुटला सकाळच्यान. सो हाका म्हटलें तूं निवळ कर आनीक म्हळ्यार थोडे थोडे जर आतां निवळ केलो न्ही मागीर बऱ्याक पडटलें न्ही अशें म्हणून. हें झाड चडू बेण जाता मरे, वाऱ्यार बेण जाता ते. आत्तां ते काय फातर लायिल्ले. कुंडी दुसरी दवरुया, वयर हें सकयल काडुया. मोडटलें तें, मोडटलें. न थांबता कंटिन्यू पावस जो आसा पळय ना पडत आसा. पेंप वयर बी सगळो काळोख जो आसा पळय ना जाल्लोच आसा, तुमकां पळयल्यार कळटलें. कंटिन्यू पावस पडटा. सकाळीं तरी न्ही मातसो हो निवळ करता पळय तेन्ना कमी आशिल्लो, रोखडोच येयलो मागीर. आनी पळय असलें कंडिशन पावसाचें. सो गूड इवनिंग. सकाळीं न्ही व्हिडियो शूट करता करता म्हळ्यार काम करतालें न्ही भायर हो, सो तेन्ना व्हिडियो जो आसा पळय तो हांवें स्टार्ट केल्लो. ते थंय काम करता करता पावस येयलो. मागीर न्ही कंटिन्यू आतां पावस आसा पळय पडत आसा. सो हेज्या मागीर हांवें आनी कांय शूट केलें ना. सो असो करून कंटिन्यू पावस पडलो न्हू, ना कितें काम जाता, ना खंय वचपाक मेळटा, ना कितें. सो बेजार येवन गेलो. जस्ट घरातलीं जीं कितें कामां आहा तीं केलीं, थोडोसो रेस्ट घेतलो, रांदलें बीन आनी शावर बिवर घेवन जेवलें बीन आतां. आनी आतां न्ही सांजची जाल्यार 4:30. कामां खूब आसा, ना कितें काम करपाक मेळटा, ना खंय वचपाक मेळटा ह्या पावसा लागून. कितलो दीस जालो कंटिन्यू पावस आसा पळय तो पडत आसा. फाटल्या दिसांनी जेन्ना पळय तुमकां हांवें दाखयल्लें पळय न्हू की मातशें वत येयलां, आंगण बरें सुटलां म्हणून, ते एक 2 ते 3 दीस असो पावस आसा पळय तो मातसो थांबलो, मातशें वत बी येतालें. असं ना की पावस सामकोच नाशिल्लो म्हणून, पडटालो पावस बट थोडो थोडो पावस पडटालो, थोडें थोडें वत येतालें मदीं मदीं. आतां कंटिन्यू पावस पडटा. भायर उजवाड म्हणून जायत ना, काळोखूच आसता, काळोख करून आसता आनी पावस आसा पळय तो कंटिन्यू पडटा. आतां आमच्या हांगासरूच पडटा काय तुमच्या थंय बी पडटा खबर ना. तुमच्या थंय बी जर असो कंटिन्यू पावस पडटा न्ही ना थांबता जाल्यार कमेंट करून सांगात. आतां तरी न्ही मातसो वारो बी कमी आसा. सकाळीं वारो बी कसलो मारतालो, पावस ना तरी वारो जो आसा पळय तो कंटिन्यू चालूच आशिल्लो. दनपारांनी रांदून जेयलें बीन आनी मातसो रेस्ट घेतलो. रेस्ट इन सेन्स तुमकां तर खबर आसा म्हाका न्हीद तर लागना, अशेंच बेश्टेच मातशें बेडार रेस्ट घेतलो, मोबायल यूज केलो आनी आतां म्हटल्यार पुरो बेजार येयलो अशें म्हणून. ना हो पावस थांबता ना कितें काम करपाक दिता. आनी अशें ना की भितरलीं कामां जायना अशें म्हणून, बट भायर पावस पडपाक लागलो असो करून काळोख करून न्ही तुमकां सांगता म्हाका खरोच इतलो बेजार येता आनी घरांत सुद्दां कितें काम करपाचें मन येयना. सो आसूं म्हटलें आनी असोच आयचो दीस जो आसा पळय तो गेलो. दनपारां जस्ट नॉर्मल. आयज मंगळ न्ही नॉनवेज, तर शीत कडी तेंच जेवण केलें, जेवली बीन. आनी हो आसा भितर न्हिदला. पावस पडटा कितें म्हणून करतलें, न्हिदोनूच दीस काडपाचो. तर हो न्हिदला भितर. आनी कपडे पळय अशेंच आसा, 2दा आरतून परतून घातले. कपडे सुकताले पळोवया अशें म्हणून. अशें करून भायर पावस पडल्यार कपडे सुकना बेगीन. आनी कितें जाता आतां खूब जाणांनी म्हाका सजेस्ट केलें की पयलीं हांव कितें करतालें, दीसभर अशें करून भायर कपडे घालतालें आनी मागीर भितर घालतालें फॅना वाऱ्याक. म्हाका खूब जाण मागीर कमेंट करपाक लागली की आतां आनी ह्या हितून म्हळ्यार प्रेग्नन्सीच्या हितून भितर तूं तर ते कपडे बिपडे भितर घालच नाका, तुका थंडी भरची अशें म्हणून. आनी ऑलरेडी म्हाका थंडी जी आसा पळय ती जाल्लीच आसा. सो ताका लागून कपडे जे आसा पळय न्हू ते अशें करून फॅना वाऱ्याक बीन आतां हांव सुकयना. न्हिदता तर थंय सुकयत ना, व्हरत ना भितर. ते कपडे अशेंच आसा. आतां केन्ना सुकता पळोवया, फाल्यां आनी परत मशीन लावपाक जाय. सो हालत बेकार आहे पावसा भितर. सो खूब वाज हाडलो पावसान. अंदू इतलो पावस मे म्हयन्याक लागलेलो पावस कंटिन्यू पडत आसा. म्हळ्यार अशें कंटिन्यू इन सेन्स अशें न्ही की थांबनासतना, बट असो आजून पडत आसा. हरशीं कितें जातालें एक बरो 15-20 दीस पावस पडलो न्हू, एक 8 दीस तरी मदीं गॅप आसतालें पावसाचो. नामो निशान म्हणटा तसो आसनाशिल्लो मच्छर. सो अंदू तर तशें कांय ना. मे म्हयन्यान लागलो, मे जालो, जून जालो, जुलय अर्दो जालो, कंटिन्यू आसा पावस. पळोवया केन्ना म्हळ्यार पडटा तो. चवथीक बी आनी आसा दिसता धुमाकूळ ओली. सो रातची न्ही आतां 8 जालीं आनी आमच्या न्ही भितर किचनान डिनराचें काम जें आसा पळय तें चालू आसा. मनीस कोण ना हांगासर. स्टील टीव्ही जी आसा पळय न्हू ती चालू आसा. न्यूज केन्ना लायला रे तुवें? आनी भितर दाखयता तुमकां. सो हें न्ही हांगासर आयज डिनराक न्ही रव्याची भाकरी. रव्याची भाकरी इन सेन्स जशी आमी ब्रेकफास्टाक एंड ऑल करता पळय तशी न्ही,
जस्ट नॉर्मल फक्त रवो फुगोवन तितून मीठ आनी मातशें इल्लेशें चिमटेभर गोड जें आसा पळय ना तें घालून ही हांगासर भाकरी आनी हे हांगासर कोथमीर हाडलेली आशिल्ली सो ती पिड्यार जाली. तर हेका म्हणटा मातशें निवळ कर म्हणून मदीं मदीं न्ही इतलीशी उरलेली सो पोंची जी आसा पळय ना ती काळी जाली. सकाळीं काडलेली कित्याक तरी सो मागीर ती वयलीच घातली आनी थोडी तशीच दवरलेली ती. आनी बाकीचें सगळें जेवण आसा. हेका शीत आसा हो म्हणपा लागलो शीतच जेवता आपूण म्हण दनपारां एक्स्ट्रा शीत केल्लें आतां न्ही दोनी टायम रांदून बी बेजार येता अशें म्हणून. आनी हे हांगासर न्ही रव्याची भाकरी सो मातशें दाट जाला म्हणून हितून हांवें आनी थोडेंशें उदक घातलां. तर अशें म्हणटात की डायजेशनाक खूब हेवी वयता म्हण रातचो रवो बीन न्ही रे. बट मातसो हेवी वयता कोण म्हणटा खूब हेवी वयता अशें म्हणून. स्टील आयज म्हजें मन येयलें करपाचें म्हणून केलां. पळोवया कसो हेवी वयता काय ना तो. सो ही पळयात हांगासर एक जी आसा पळय ना ती करून काडली तुमचे कडेन उलयता उलयता आनी ही सेकेंड वन जी आसा पळय ना ती हांगासर घातल्या. कितें जाता जाणा हांव न्ही ती पातळ अश्यो घालता सामक्यो म्हणजे सामक्यो पातळ ताका लागून ती रोखड्योच जावन येता. तुमचे कडेन उलयता उलयता म्हळ्यार एक जाली हांवें दुसरी घातल्या. आनी हे पळयात हांगासर आनी एक बी जातली सो बारीक बारीक 2 करता अशें म्हणटा आनी 3 करूं जायना म्हणून सो ताका लागून. आनी अशें हांवें आयकलां की अशें म्हणटा न्ही सांगपी कोण आसतात ती की रवो जो आसा पळय न्ही तो प्रेग्नन्सीन रातचो चड खावूंक जायना डायजेशनाक प्रॉब्लम जाता अशें म्हणून. म्हळ्यार मातसो डायजेशनाक हेवी वता तो असो म्हणून. आतां म्हाका आतां काय तितली कांय आयडिया ना. लास्ट टायम न्ही हांवें आनी एकदां ट्राय केल्ली अशीच रातचीच बट म्हाका तितलो कांय प्रॉब्लम जालो ना. आनी तेन्ना न्ही चड अशें म्हयने बी जावं नाशिल्ले स्टार्टिंगच तें अशें. सो तुमी म्हाका कमेंट करून सांगात की खरेंच अशें डायजेशनाक इशू जाता काय ना तो. कित्याक आतां हांव एक्सपरिमेंट करता हाचे दिसाक मन येयलें म्हणून. सो आयज न्ही म्हजें मन येयलें की अशें करया अशें म्हणून रवो जो आसा पळय तो फुगपाक थोडोसो 2च करतलें म्हणून आशिल्लें पण मागीर तें तोंडाचे 3 जाता म्हणून आतां 4 करपाचें डिसिजन घेतला बारीक बारीकशें करून. तर पातळ करता म्हळ्यार अशें डायरेक्टली खावचें ना दूद बी अशें कांय ना. अशें करून ग्रेवी बी कितें आसता पळय न्हू तितून डीप करून खावपाचें. आनी थाली पीठ बी अशें हांवें कांय करूं ना म्हळ्यार जितून आमी नॉर्मल वेजीस सोय बी घालून करता पळय तशें कांयच ना. जस्ट नॉर्मल रवो आमचो आनी तितून इल्लेशें मीठ आनी इतलेशें गोड घातलां म्हटल्यार मातशें गोड केलां हांवें अशें म्हणून चिंतपा लागून. बाकीचें हांव डीप करून खातलें न्ही ताका लागून कांय ना. आनी एक गोश्ट तुमच्या वांगडा शेअर करपाची म्हळ्यार लास्ट टायम जेन्ना फर्स्ट क्रायन गेल्लें पळय तेन्ना म्हाका कमेंट केल्लो की तूं गेलें तें दाखयलें कितें हाडलें तें दाखोवना म्हणून शॉपिंग करून. चड अशें कांयच हाडूं ना 2-3च आयटम जे आसा पळय न्हू ते हाडलेले. सो ते आसा दवरले हांवें. म्हाका बी जाय ते तुमच्या वांगडा शेअर करपाक दाखयतलें तुमकां हांव. बट आतां न्ही मागीर एट अ टायम जेन्ना सगळी शॉपिंग बी जाली की ना तेन्ना दाखयतलें. एक 5-6 तरी आयटम जावनी म्हण रावलो हांव. मागीर दाखयता तुमकां ते 2-2 आयटम आनी कितें दाखयतलें न्ही ताका लागून. आनी सांगपाचें म्हटल्यार शॉपिंग बी जी आसा पळय ती हांवें आजून कांय स्टार्ट करूं ना कित्याक की आजून टायम आसा न्ही अशें म्हणून. ना कपडे ना अशें कितें तें आयटम्स बिटम्स अशें कांयच ना. इवन कपड्याची सुद्दां आजून कांयच तयारी जाली ना. सो ताका लागून हांवें तुमच्या वांगडा कांय शेअर करूं ना. मागीर पळोवया आजून टायम आसा न्ही. सद्याक आतां म्हाका चवथीचो श्रावण म्हयन्याचो हुस्को तुमकां खबर आहा न्ही श्रावण म्हयन्यान कितें कितें फेस्टिवल सण जे आसा पळय ना आमचे ते येत रावता. सो ते सगळें करपाक जाय. चवथ जावपाक जाय. तेजे नंतर मागीर म्हळ्यार शॉपिंग बी जें आसा पळय तें करतलें हांव. सद्याक हांवें आजून तितून कांय लक्ष घालूं ना. सो पयर म्हाका कमेंट केल्लो अशें म्हणून म्हटलें सांगया अशें म्हणून. आनी ज्या दिसा हांवें म्हाजी प्रेग्नन्सी जर्नी बी शेअर केल्ली पळय न्हू त्या दिसा म्हाका खूब जाणांनी सांगलें की शॉपिंग बी जी आसा पळय ती आतां तूं स्टार्ट कर बारीक बारीक कितें तयारी करपाक लायक तुजी अशी म्हणून. आनी एकल्यान म्हाका बरो कमेंट केलो की तूं हे कपडे इतले घे तितले घे अशें बॅग पॅक कर तशें बॅग कर. खूब बरें दिसलें तुमचें आयकून तुमी गायड केलें म्हणून. सगळें म्हाज्या लक्षान आसा बट म्हाका बी थोडोसो टायम जायो कित्याक सगळें एट अ टायम घर प्लस हे सगळे फेस्टिवल्स चवथ हे ते सगळे एट अ टायम हँडल जायना न्ही ताका लागून. सो हांव जेन्ना पळय बारीक बारीक हे सगळें एकठांय करतलें पळय न्हू तेन्ना मागीर तुमच्या वांगडा शेअर करता. आनी तुमची हांव एडवायस बी घेतलें की कितें कशें करपाचें. म्हाजें फर्स्ट टायम सो म्हाका कांय आयडिया ना न्ही. थंय तुमच्या वांगडा हांव डिस्कस करतलें तुमकां विचारतलें तुमी तेन्ना म्हाका प्लीज गायड करात. आतां सद्याक तर म्हाजें अशें कांय हें ना मायंडसेट ना म्हटल्यार मायंडान मायंडसेट इन सेन्स मायंडान असून कांय ना की हें घेवपाक जाय अशें घेवपाक तशें घेवपाक जाय तें. सो पळोवया मागीर सर्च करया 4 जाणांक विचारता आनी मागीर कशें कितें घेवपाचें तें डिसायड करतलें.
तर किचनान रावन व्हिडिओ शूट करपाक वयतकीर पळय अशें स्वेटींग जाता. पयलींच गरमी खूब आनी म्हळ्यार म्हाका खूब गरमी जाता आनी तितून किचनान गॅसा मुखार रावतकीर ही परिस्थिती. सो जें कितें करपाचें आसा पळय न्हू हें सगळें करून घेता, जेवन बीन घेता आनी हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी हांगासर एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन नवे नवे अपडेट घेवन. सो प्रेग्नन्सी जर्नी कशी चल्ल्या कितें चल्लां सगळें तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. ओके, चलात तर मेळया फाल्यां अशेंच नवे व्हिडिओ. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयात चॅनलाचेर. जर तर तुमी कोणी नवे आसा किंवा चॅनल सबस्क्रायब करून जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. सगळें म्हाजें करपता दिसता. तेजें किचनाचें काम जालें तो गेलो आनी कितें सांगत ना. कितलो काळोख दिसता रे. फॅन बंद केला. म्हाका कसलो घाम येता पळय हांगा येता.